RDX गोवाच्या टेलरमेड टॉक या प्रोग्रामात आज आमच्या बरोबर आसा भोवमानेस्त पणजेचे उमेदवार बाब स्वीटहार्ट कुंकळकार. सॉरी एक मिस्टेक जाली बारीकशी, हांवें स्वीटहार्ट म्हटलें, पण आमी जर पळोवंक गेले जाल्यार सिद्धार्थ हो पणजेच्या लोकांचो स्वीटहार्ट आसा, हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आनी सिद्धार्थ तो स्वीटहार्ट म्हटलो म्हणून रागार जावं नाका, तुवें खोशीच जावंक जाय. हे लोक जे आमी आयज तुज्या बरोबर पळयता आमी, हे लोक तुज्या बरोबर कित्याक आसा, कित्याक तूं तांचो स्वीटहार्ट अशें दिसता. एक तुका प्रश्न विचारूंसो दिसता पयल्यान पयलीं, तूं बरे भाशेन जाणा भोवमानेस्त सर्गेस्त मनोहरबाब पर्रीकार हांणी ह्या मतदारसंघांतल्यान 2 वेळा विजय मेळयला आनी आतां तुजेर एक व्हडली जापसालदारकी आसा. तुका कित्याक दिसता की तूं जिखतलोच हे फावट म्हणून? गेले 25 वर्सां पणजेकारांनी मनोहरबाईक तेंको दिलो, आशिर्वाद दिले आनी भारतीय जनता पक्षाचे एक कॅन्डिडेट म्हणून हांगा निवडून हाडलो. पणजेकारांनी आशिर्वाद दितना ताका आमदार केलो, आमदाराच्यान लिडर ऑपोजिशन केलो, लिडर ऑपोजिशनान चीफ मिनिस्टर केलो, डिफेन्स मिनिस्टर पर्यंत केलो. आनी म्हाका दिसता मनोहरबाईच्या ह्या यशान पणजेकारांचो एक व्हडलो वांटो आसा. ताणें केल्लें कार्य 25 वर्सां फाटीं ताणें जें चालू केल्लें कार्य आनी ताणें जोडिल्लीं नातीं आनी आमी सगळे कार्यकर्त्यांनी ताच्या फाटीं रावन हे सगळे पणजेकारा कडेन जोडिल्लीं नातीं म्हाका दिसता ह्या इलेक्शनाक ताजी पावती मेळटली. मनोहरबाईक एक खरी श्रद्धांजली ह्या इलेक्शनाच्यान मेळटली. BJPन दर वेळा ज्या वेळा पयले फावट तेंच्यांनी सरकार फॉर्म केलें आनी सांगलें आमी पणजे खातीर हें करतले तें करतले, पणजे खातीर आमी उदक हाडटले, लायट हाडटले, सांतिनेज क्रीक आमी क्लीन करतले, आनी नंतर दुसरें 5 वर्सांनी दुसरें इलेक्शन आयलें, त्या वेळार परत सेम मॅनिफेस्टो आसलो आनी आतांय कितें तर जालें BJP तेंच सांगता. हेजेर तुजें ना, कितें म्हणणें? एक्चुली म्हाका म्हजी ल्हानपणांतली याद जाता. 25 वर्सां फाटींची पणजे जर आमी पळयत जाल्यार पणजे वॉज इन्फेस्टेड विथ क्रायम. हांगा तलवारींनी गँग वॉर जाताली, तुका याद आसतली. म्हाका याद जाता लास्ट हांगा तलवारीन गँग वॉर हे 1995 1995 जाल्ले पोस्टाचे फुडें. ताच्या नंतर भाई चौधरी निवडून आयिल्लो, ताच्या नंतर भाईन सगळ्या भुरग्यांक मार्गाक लायले, तांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न सोडयलो, तांकां क्रायम हातूंतल्यान फाटीं व्हेले, तांकां एका बऱ्या सदमार्गार लायले आनी पणजेंतलो लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लम समूळ नश्ट केलो. पणजे उदक नासतालें, डेली आमी घरा पावतकीर खेळून बालद्यो भरून घराक दवरताल्यो, दुसरे जर उदक येतलें काय हाजी गॅरंटी नासताली. पूण त्या परिस्थितींतल्यान आयज प्रत्येक पणजेकाराक सकाळीं रातचे 2 वेळा उदक मेळटा. लायट आमची 3-3, 4-4 वरां रातची गुल जाताली. आमी शिकपाक बसतनाच आमी मेणवात आनी फस्क, आयज फस्क हें देवघरांक पावला, मेणवात घरांतल्यान गेल्यो. मार्केट आमकां असो आशिल्लो मार्केट की तातूंत पांय दवरल्यार तूं बुराकांक पडटलो काय हुंदरार पडटलो, आनी मार्केट केन्ना कोसळटलें, काळें मार्केट आशिल्लें. त्या परिस्थितींतल्यान मनोहरबाईन एक भव्य अशें हांव म्हणटा भारतांतलें एक बरें मार्केट आमकां तयार करून दिलें. आनी ताका लागून पणजेची उदरगत ही गेल्या 25 वर्सांच्यान चालू जाली. पणजे बारीकसो पावस पडल्यार आमच्या मिरामार डॉन बॉस्को कडेन म्हजे स्कूल पिपल्स 18 जून रोड असो बंद भरतालो कसो, दिमीभर उदक न्ही, कमरभर उदक. आमच्या क्लासींनी उदक भरतालें, आमकां 7-8 दीस सुटीच आसताली. ह्या परिस्थितीन मात करून म्हळ्यार पंपींग स्टेशन बसयलें, निचरा सगळो मिरामारचो सगळो प्रॉब्लम सॉल्व केलो आनी आयज फ्लडींग हो मेजर प्रॉब्लम उरूना. थोड्या फार प्रमाणान केन्ना हेवी पावस आनी जर हाय टायड जालो जाल्यार जाता, पूण ते फक्त थोड्या वेळाक रिस्ट्रिक्टेड आसता. तुका दिसता की आतां कितलें अजून काम तुजें करपाचें उरलां कशें पणजे खातीर? पणजे शहर हें सदांच उदरगतीचें शहर, कॅपिटल सिटी जाल्ल्यान ताजे प्रश्नूय वेळोन वेळ येता. 25 वर्सां पयलीं आमकां गार्बेजीचो इशूच नाशिल्लो, पॉप्युलेशन कमी आशिल्लें. पणजे आमी, म्हाका याद जाता, मार्केटान गेल्यार म्हजो बापूय 2 पिशव्यो व्हरतालो, एक नुस्त्याची एक भाजयेची. नुस्त्याची परत हाडप, धुवप, सुकप. आनी ह्या परिस्थितींतल्यान थोड्योश्यो लायफस्टायल चेंजीस जाल्यो. आयज आमी जर पिझ्झा मागयता तर पिझ्झा बरोबर पिझ्झा परस बॉक्स व्हडलें आसता, गार्बेज तयार जाता. सो तातूंतल्यान एक नवे जे प्रश्न येता ते आमकां सोडोवपाक जाय. आनी मनोहरबाईन ते प्रत्येक वेळार जो नवो प्रश्न आयला तो आमी सगळ्यांनी सोडयला. आता एक प्रश्न की आता तुवें ह्या जी कॅम्पेनींग चालू आहा ह्या वेळच्या पणजे खातीर तुज्या मनान खास अशें कितें आसा? खुबशे प्रकल्प आसा.
म्हणजे मनोहरबाईचें एक विजन आशिल्लें की पणजे शूड बी वर्ल्ड क्लास स्मार्ट सिटी किपींग अवर इथॉस एंड कॅरेक्टर सेम. म्हणजे पणजे शहराचो राचो ताचो कॅरेक्टर हो तसोच मेंटेन करप आनी पणजेच्या प्रत्येक नागरिकाक ह्यो बऱ्यांतल्यो बऱ्यो सुविधा दिवप. तातूंत उदक आयलें, लायट आयली, सिवेज आयली, बरें आमचें लॉ एंड ऑर्डर आयलो, गार्बेज फ्री आयलें, ट्रान्सपोर्टेशन बरें आसा. हे सगळ्यो गोश्टी तातूंत आसपाक जाय. हे सगळें धरून आमी फुडली वाटचाल हाडल्या. आता आनी एक बोंबाबोंब चालू आसा. सर्रास सगळे बोंब मारता की स्मार्ट सिटी ही स्मार्ट सिटी उरोंक ना, ही ओवर स्मार्ट सिटी जाल्या. आनी ह्या ओवर स्मार्ट सिटीन 2016 जें काम सुरू केल्लें तें काम आजून जाय तशें जायना अशी तेंची तक्रार आसा. ना एक्झॅक्टली स्मार्ट सिटी मिशन हे आमचे नरेंद्रभाई मोदीन चालू केल्लें ताजें एक स्वप्नपूर्ती कडेन व्हरपाचें. 110 शहरां भारतांतलीं बरी करपाचें एक ताजें स्वप्न आसा. हें स्वप्न पूर्ण करपाक त्या मिशनाच्या अंडर 5 वर्सां आसा. 2016 जेन्ना आमची पणजे शहर सिलेक्ट जालें तेन्नाच्यान आमची 5 वर्सां सुरू जाता आनी त्या वाटचालीचेर आमी सगळी आंखणी केल्या. आयज जर आमी ह्या कडेक जर पळयत जाल्यार रायबंदरा अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम वॉर फुटाचेर चालू आसा. म्हणजे खंय तरी रायबंदर भाग आमकां 2012 जोडलो गेलो आफ्टर डिलिमिटेशन. थंय ताजें कांयच डेव्हलपमेंटच नाशिल्लो. म्हणजे जरी तो कॅपिटल सिटीचो भाग आशिल्लो म्हणजे 2012च्यान आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, ताच्या पयलीं तो कॉन्स्टिट्युएन्सी सायडीक आसून पसून ताजें निग्लेक्ट जाल्लें. थंय आमी आयज अंडरग्रावंड केबलिंग घालून थंय काम चालू केलां. फेज 1 म्हणजे सगळें ताका रायबंदरा भागाक 3 कडल्यान जोडणी दिवप आनी सगळे ट्रान्सफॉर्मर जॉयन करप हें काम आतां फ्लॅटान चालू आसा. पण जे इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर्स जे आसा ते कालांतरान ताची कॅपॅसिटी कमी जाल्ली, म्हणजे तशीच उरिल्ली, लोड वाडिल्लो. ते एक ट्रान्सफॉर्मर्स रिप्लेस करपाचें काम चालू आसा. 18 मे पर्यंत म्हणजे म्हाका दिसता फुडल्या 5 दिसांनी 2 नवे ट्रान्सफॉर्मर पणजे कार्यान्वीत जाता. उदकाचे नवे पायपलायनी घालपाचें काम जवळ जवळ 90% जालां शहरान. सगळ्यो त्यो आमी ब्लू पायप जे जमनींतल्यान जर पळयता ते उदकाच्यो नव्यो HDPE पायपलायन्स ज्यो गंज ना, तातूंत कांय चिकोल उरना. आमचो 27 MLD प्लांट हो मनोहरबाईन 2015 चालू केल्लो, तो आयज कंप्लीट जावपाक पावला. हे पणजे शहराची फुडल्या 35 वर्सांची जी उदकाची रिक्वायरमेंट आसा ती हो प्लांट फूल भागयतलो. लायटीचे जर पळयत जाल्यार 20 MVAचें सबस्टेशन आमी हातांत घेतलां EDC पाटोप्लाजार, ज्याच्या म्हाका दिसता फुडलीं 30-40 वर्सां आमकां लायटीचो कांय प्रॉब्लम येवपाक ना. अशीं विविध कामां विविध मळाचेर चालू आसा. आतां गार्बेजीचो प्रश्न आमी जर म्हणत तूं विचारतलो आसलो, हांव पयलींच करता ही गार्बेज पणजे शहरांत हावस टू हावस कलेक्ट जाता. म्हाका दिसता गोंयांतलें एकमेव शहर जातून ही सिस्टम आसा. आमी जेन्ना गार्बेज घरांतल्यान कलेक्ट करता तरी पूण खंय तरी रस्त्यार ते ब्लॅक स्पॉट्स जाता. स्मार्ट सिटीच्या अंडर आमी CCTV घालपाचें काम ऑलरेडी चालू केलें. L&T त्या कामाचेर लागल्या. L&T असली नामनेची कंपनी जाणें अटल सेतू केलो. हें म्हाका दिसता गार्बेजीचो एक म्हणजे सर्वेलन्स आशिल्ल्यान, CCTV कॅमेरा आशिल्ल्यान त्या गार्बेज कोण उडयता रस्त्यार ताजेर आळो येतलो. खंय तरी गार्बेज प्रोसेसिंगाक, गार्बेज एफिशियन्सी वाडपाक, हे गार्बेज कलेक्शनाची एफिशियन्सी वाडपाक कळपाक जाय कोण कितें गार्बेज दिता. हाका लागून स्मार्ट यूज टेक्नॉलॉजी करून ती कार्यान्वीत करप. कलेक्शन एफिशियंटी जावपाक ट्रकां मदीं समन्वय हो हाडपाक, गव्हर्नन्स CCBचो, अशें विविध पायण्याचेर काम चालू आसा, ऑलरेडी चालू आसा. आनी ताका थोडोसो टायम लागतलो. स्मार्ट सिटी म्हणटा ती डिक्लेअर केली म्हणून दुसरे एकदा स्मार्ट जायना. मी हांव खुबदां पेपरांनी न्यूज चॅनलांनी आयकता की कुठे आहे स्मार्ट सिटी. स्मार्ट सिटी म्हणटा ती आनी म्हाका दिसता 2-3 वर्सां लागतलीं जे कमिशन कंप्लीट जावपाक. ना विरोधी पक्ष अश्यो तांच्यो बोबो आसतात पुराय वेळ सबन वेळ. म्हणटात कितें की खंय तरी पणजेन एका स्क्वेरान एक असो बैल सो उबो केला आनी ताका खंय लाखांनी पयशे खर्च केल्या. तशेंच ठिकाणी पणजेन खंय खंय अशे पुतळे उबे केल्या आनी तांचेर पयशांचो अपव्यय केला. ते पयशे तुमी बरबाद केले अशें म्हणटात. म्हाका दिसता म्हणजे तांच्या ओपोजिशनान सांगपाक जाय की पणजेंक गार्डनां करपाक जायना, पणजेंक एंटरटेनमेंट साधन आसपाक जायना, पणजेंक बरें मार्केट आसपाक जायना. हें ओपोजिशनाचें स्वप्न आसा. पणजेकारांक कशें त्रासांक उडोवप. मागीर तालिगांव मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट पणजेंक करपाक सोदता. तालिगांव मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणजे मॉडेल्स कन्स्ट्रक्शन, व्हडल्या व्हडल्या शेतान बिल्डिंगो काडप, ताची सिवेज ना, उदक ना, लायट ना,
पूण बिल्डींग बांदली तातूंत हाडून लोकांक भरप हो तालिगांव मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट. जे तालिगांवचे ओरिजिनल नागरीक आसा, नागाळे आसूं केवणे आसूं, ते बावडे हलाखीचे जिवन आज जगतात. तांकां एक वेळचे पसून उदक मेळना, लायट तर सोडून दिया. 25 वर्सां पयलीं जी पणजेची परिस्थिती आशिल्ली ती आयज ताळगांवची परिस्थिती जाल्या. म्हणजे एक रस्तो केलो, ताचे सायडीन बिल्डिंगो काडल्यो म्हणून कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास जायना. कॉन्स्टिट्युएन्सीचो विकास केन्ना जाता जेन्ना बेजीक गरजो म्हणजे लायट, उदक, सिवेज, बरें मार्केट, बरें ट्रान्सपोर्ट हे नागरिकांक मेळटा. म्हाका दिसता पणजे शहर हे मनोहरबाईन 25 वर्सां फुडें व्हेलां ताळगांवच्या. आनी म्हणून ऑपोजिशनाच्यो बोबो आसा. आतां पयर कॅमेराची गोश्ट आयली, खंय तरी 180 कोटीचो टेंडर, 464 कॅमेरा. मॅथ्सांक बरें आसा तें, कित्याक तांचेर सेक्शनाय भरपूर लायल्या. 420 सेक्शन, 421 सेक्शन, 451 ही तांकां कावंट करपाक बरी येता. तांच्या कॅन्डिडेटाचेर जी सेक्शनां लायल्या, रेप, डेकॉयटी, मनी लॉन्ड्रिंग, ट्रॅफिकींग, ना कितें तें म्हाका दिसता एक लॉ स्टुडंटान शिकपा सारको मनीस आसा तो. म्हणून जेन्ना कॅमेराची गोश्ट आयली, 180 गुणुले 464 हे भागिले करपाक इजी आसा, पूण तातूंत खरेंच कितें वता तें पळोवपाक जाय. कॅमेराचो कॉस्ट इज ओन्ली 3.5 to 4 crores इन दॅट होल टेंडर. बाकी सगळे ई वेस्ट आसा, वायफाय आसा, सिग्नलींग सिस्टम आसा, आमचे ट्रॅफिक सिग्नल्स, पार्किंग मिटरींग आसा, बाकी कितलेशेच कॉम्पोनंट आसा, डिजास्टर मॅनेजमेंट आसा. ह्यो सगळ्यो कॉम्पोनंट घेवन ते फूल टेंडर जाता. आनी आमी कॅमेरांनी जो एलएच केला, पुणे शहरान जो 5 वर्सां पयलीं कॅमेराचो कॉस्ट आशिल्लो ताज्या परस 500 रुपया कमी आमी कॅमेरा घेतला, 10 पटींनी आनीक तातूंत फिचर्स एड करून. म्हणजे फेशियल रिकग्निशन, म्हणजे फाल्यां कोण जर गार्बेज रस्त्यार उडयतलो ते तोंड बसून तो कॅप्चर करतलो. फाल्यां खंयची गाडी जर ट्रॅफीक वायलेट करतली रुल्स जाल्यार गाडयेचो नंबर प्लेट कॅप्चर करपाचें आसा. सो म्हाका दिसता हे सगळे हे जे आसा जे राफायलाच्या बाबतींत जाता, राफायलाच्या बाबतींत जाता की खंय तरी आयज काँग्रेसीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षाक कोर्टान वचून माफी मागची पडटा की हय हांव भारताच्या लोकां फुडें फट उलयलो म्हणून. ही एक शर्मेची गोश्ट आसा आनी तीच गोश्ट गोंयांक रिपीट करता. म्हणजे तांचे राष्ट्रीय नेतृत्वूय बेलार आसा, भयण बेलार, आवय बेलार, जावय बेलार, अध्यक्ष बेलार. हे हांगाय बी अध्यक्ष हांगा स्कॅम करता, एक्सायजाचो युनिफॉर्म घालून ट्रकवाल्या कडल्यान पयशे लुटता, खंय तरी बोकडे पायटलो म्हणून लोकां कडल्यान पयशे करून ते बुडयता. काणकोण फ्लड रिलीफ म्हणजे हे मेल्ले मड्याक वचून सोडना. अशे हे हलकट लोक काणकोण फ्लड रिलीफाचेर पयशे लोकां कडल्यान जमा करून ते बसून खाले. हे लोक हांकां कांय नितिमत्ताच ना आनी विकास म्हणून केन्ना पळोवंकूच ना. आनी असले लोक हे बोवाळ मारतात. पणजेचे नागरीक हे सुज्ञ आसा, शिकिल्ले आसा, हे सारके हांकां वळखता. मनोहरबाईन गेली 25 वर्सां सेवा केल्या. म्हाकाय 2दा चान्स दिलो पणजेकरांनी, 2015 आनी 2017. आनी आमचें एक नातें जालां. प्रत्येक भारतीय जनता पक्षाचो कार्यकर्तो पणजेकारा कडेन एक जुळ्ळा, तांचे सुख दुख्खांक आमी सहभागी जाता. आनी डेफिनेटली हेच कार्य फुडें व्हरपाचें, लोकांची सेवा, लोकां कडेन एक समन्वय करपाचो, हें आमी हातांत घेतलां. सिद्धार्थ, एक गोष्ट हांवें पळयलें आतां की प्रचार सुरू जाल्या पासून तूं सारको बिजी आसा. हे सगळे लोक तुज्या फाटल्यान आसा. आनी हांवें पळयलें की फाटल्या प्रचाराक तुज्या बरोबर तुजे स्वीट हार्ट म्हणल्यार सोनिया आसताली. हे फावट तें दिसती पडना म्हणून अजाप दिसता. कित्याक ना हे फावट? ह्या फावटी आमी सगळे कामाची आंखणी विभागल्यात. प्रत्येक मनशाक, प्रत्येक कार्यकर्त्याक जबाबदारी दिल्या. आनी सगळो आतां हे सगळे आसा कार्यकर्ते, आयज इतलो प्रचंड महिला वर्ग हांगा ह्या बुथान भायर सरला. नागरिकाचो पाठिंबो मेळटा. आमकां खंयच्यानी भाड्याक हाडपाचें पडना. उत्स्फूर्तपणे ज्या ज्या घरान वता थंयच्यान आमकां आमचे कार्यकर्ते जॉयन जाता. आनी म्हणूनच इतली सगळी संख्या घेवन, कार्यकर्त्यांक घेवन आमी फुडें चल्ल्या. आयज प्रत्येक मनशाक काम विभागून दिल्लें आसा आनी तो मनीस तें काम करपाक जाय. म्हणून सगळे एकठांय दिसचे ना, वेगळे वेगळे कामाक सगळे जुटल्या. तर आमी ही मुलाखत हांगासर सोंपया. सिद्धार्थ बाब, थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा तुका. तूं आज RDX गोवा बरोबर रावलो आनी तुवें टेलर मेड टॉक ही आमच्या प्रोग्रामान तुजो वेळ दिलो. आनी तुमकां सगळ्यांक सांगीन दिसता की हो तुमचो स्वीट हार्ट, हेच्या बरोबर तुमी सामके फिरतात रात दीस. ताका तुमी हो जैत मेळोवन दितले अशें आमी आज परगटावया. भारतीय जनता पार्टीचा विजय हो. भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं.
येऊन येऊन येणार कोण? चल थँक्यू व्हेरी मच